कारण म्हणल्यार आतां आमची गणेश चतुर्थी आहा मरे मेन, आनी सेकेंड थिंग आज सेक्रेटरी नासलो. सेक्रेटरी नासल्या कारणान लोकांक जाय आसलें कितें जे तेजे प्रोसिडींग तेणीन बरयला पळय तो तेणीनूच वाचचें म्हणून. सो तो नासल्या कारणान तेंच्यांनी ती फुडें एडजन कर म्हणून सांगलें 14 तारखेक हेच्या सप्टेंबराच्या. आनी सडनली सेक्रेटरी ना जालो तेका कितें अचानक कितें शेक जालो कितें जालें? तेणेन काल म्हाका 5 सांगला सांजच्या, कित्याक की आपूण आयज आसचो ना, दुसरो सेक्रेटरी येतलो. सो आमकां ग्रामसभा आमी डिक्लेअर केल्ल्या कारणान आमकां आयज करचीच पडटा. So today morning was our second Gram Sabha of 2025, second ordinary Gram Sabha, and while we were sitting inside, we noticed that the secretary was not there. So the villagers raised the issue that why is the secretary not there? Now, according to the Sarpanch, a letter for a leave, casual leave was received on the 23rd, that is yesterday, Saturday. While the order from the BDO for this person to come and sit in the place of the secretary and take the minutes of the meeting was given on the 22nd. So we need to understand why this, how this planning of leaves is happening before. And also one important thing that the Sarpanch mentioned, that till yesterday evening the entire Gram Sabha members, the ward members, they were also unaware. So by this it seems that the panchayat body is being kept in the dark. That is what the Sarpanch is saying. And we need to understand, maybe the secretary can write to the DOP or something, because we need to understand why this is happening. म्हाका जाल्यार तुका सांगपाचें म्हणल्यार हे लोक पळय ग्रामसभा घेतात आपलो टायम एडजस्ट करून येता, कित्याक वेल एडवान्स सांगता ग्रामसभा आनी लास्ट मोमेंटाक चेंज करप आनी लीव घाल्या म्हणून दॅट थिंग आतां कोण रिजन आनी कितें. ऑलरेडी न्यू हेका सेक्रेटरी कोण येयला तेका समवेर इन 22nd कितें तेका ऑर्डर चार्ज घेवपाची जाल्यार मिटींग घेवपाची. आतां तेणें घेवना मदें ते लीव घालता आनी कितें करता हें सारकें न्हू लास्ट मोमेंट. आनी इवन समज जाता न्हू पोस्टपोन जावं कितें जाता प्रिपोन जाता जाल्यार एक वॉर्ड मेंबराचें काम आसता तें बाबा ते लोकांक सांगचें वचोन काम. ते वॉर्ड मेंबरूच एक्टीव ना, वॉर्ड मेंबरांक खबर ना जाल्यार हो डिसिजन घेतला हेणी.